नमस्कार. सध्या आम्ही ह्या म्हापसा ह्या शहरान आणि म्हापसा ह्या शहरान सध्या अशी परिस्थिती घडलेली आहे की डेम्पो मेन्शन हांगासर एक इमारत अशी एक बिल्डिंग आसा ह्या म्हापसा शहरान. त्या बिल्डिंगेन एक थर्ड फ्लोराचेर उजो पेटलो. नेमको हो उजो कसो पडलो, कित्या खातीर पडलो आनी हो उजो कोणें घातलो हेचें नेमकें स्पश्टीकरण जावंक ना. म्हापसा फायर जेन्ना हांगासर स्पॉटर पावलो तेन्ना तेंच्यांनी पळयलें की एक थर्ड फ्लोराचेर एक कोनशें जे एक जो फ्लोर आसा थंयसून उजो धुंवर भायर सरतलो आणि हो उजो खंयसून भायर सरतलो हें तांकां नेमकें कारण कळोंक ना. ह्या बिल्डिंगेची एंट्री आहा पळय ती तांकां ह्या काळोख आसल्या कारणान कळना नासलें की ही एंट्री तेची खंय आहा. त्याच प्रमाणे थेट म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता एक गॅलरी आहा आनी तुमकां सद्या पूर्ण म्हापसा बस स्टँड म्हापसा शहर हांगासरल्यान दिसता. तेंच्यांनी म्हापसा फायराची जी टीम आहा तेंच्यांनी हांगासरल्यान निसण लायली, एक लॅडर लायली आनी थंयसून थर्ड फ्लोराचेर ते वयर सरले. आनी ज्या जाग्यार सद्या हांव उबो आहा थंयसर तेंच्यांनी जे कोण हांगासर ह्या इमारतीन येयलेले तेंच्यांनी उजो लायलेलो आसा. उजो लायलो हे नेमकें कोणें लायलो हेचें नेमकें स्पश्टीकरण जावंक ना. पूण म्हापसा फायरीन हो उजो पूर्णपणे पालयलेलो आसा. आतां जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की हो उजो कसो पडलो आनी कित्या खातीर पडलो. जेन्ना आमी ह्या बिल्डिंगेन एंट्री केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की ह्या बिल्डिंगेन ची अवस्था जी आहा परिस्थिती सारकी बिकट परिस्थिती आसा. ही सकयलो जो फ्लोर आसा थंयसर कांय दुकानां आसात तीच चालू आसा आनी बाकीचे ते फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर जे आसा ते पूर्णपणे बंद आसा. ही इमारत अशी परिस्थितीन आहा की ही इमारत केन्नाय पडूंक शकता, केन्नाय घात घेवं शकता आनी कांय जे म्हापशेकार कांय जे लोक हांगासरल्यान वयतात पळय तेंचेर ही इमारत पडून कितें अपघात जावं शकता. जेन्ना आमी एंट्री भितर मारली तेन्ना आमी अशें भितर पळयलें की कांय खाटी पळयलेल्यो आसा, खाटी आसा, कांय चादरी घातलेल्यो आसा व सोऱ्याचें व्यसन जाता, सिगरेटीचें व्यसन जाता, अशे बरेचशे पदार्थ आमी हांगासर जेन्ना एंट्री केली तेन्ना पळयलेले आसा. हांगासर कितें जाता, कितें इनलिगलिटी जाता पळय ते नेमकें ते व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमी पळोवंक शकता. पूण मागता की हांगासरली जी ऑथॉरिटी आहा तेणें खंय तरी एक्शन घेवची. तेच प्रमाणे काही जी कन्सर्न जी आहा ऑथॉरिटी तेंच्यांनी हांगासर लक्ष मारचो आनी ही इमारत जाता तितल्या बेगीन बंद करची अशी हांगासरले जे नागरीक आसात जे म्हापशेकार आसात तेंची हांगासर अशी मागणी आसा. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत दीत रावतले. पळयत राव तुमी. हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकार कोण न्यूज चॅनल. 4 मिनटां आसतना कॉल येयले पेट्रोल पंपाचे कुशीकूच एक पोरणी बिल्डींग आहा केनरा बँकेच्या वयर सेकंड फ्लोरार की उजो पेट्टा म्हणून टेम्पो मेन्शन. सो बरोबर आमी ऑन द स्पॉट टर्न आवट केली गाडी हांगा आयल्या जाल्यार आमकां सकयल्यान व्हडली फ्लेम दिसताली. सो आमी आमची लॅडर आहा ती एक्सचेंज केली. ते फाटल्यान वचपाक खंय पयलें जाल्यार रातची वाट काय कळना, ब्लॉक खंय जावंक लागले. सो टायम वेस्ट करच्या पयलीं आमी लॅडर एक्सचेंज करून वयर दोग जाण आमी चडले. 2 वयर चडून आमचो एक होजरील आसता तितून आमी वचून पालयले जाल्यार वयर कितें तरी अशें आमकां बंद बी कशें आसता, सोफा आहा, कोण तरी सिगरेट ओडटा, सोरो बिरो पिता अशें कितें तरी चित्र सगळें आहा, बाटले बिटले आहा थंय. म्हाका कदाचीत म्हाका कोण तरी सिगरेट बी उडोवन म्हाका दिसता पेटला आसतलो. पूण सोफा बिफा सगळो जळटालो. सो मातशी रिस्क आशिल्ली. पूण वयर कोण रावता अशें कितें दिसलें? कोण ना, बिल्डींग सद्या बंद आसा ती. पूण फाटसून बी वाट आसा आसतली चड करून वाट, पूण आतां खंय ती कळना जाली वाट आमकां. सो आमी लॅडर लायली. सिगरेट बी पडिल्ली ना तशें ना, पूण अशें कळटा न्ही बॉटल्स बी आहा थंय. अंदाजे कितले जाण वयर आसले? आतां आमी 2 जाण वयर गेल्लेले उजो पालोवपाक. ना जेन्ना उजो तुम्ही कोण आसलो बी ना वयर कोण ना, बंद आहा बिल्डींग ती. म्हणजे ग्रावंड फ्लोर म्हाका दिसता चालू आहा, बाकी वयर सगळी बंदूच आसता. ते कोण मेळोंक ना तुमकां ते न्हिदता वयर म्हाका दिसता कोण कोण खबर ना, आसतले. नाका ते गेल्या. लोक स्मोक कोण तरी स्मोक केला आणि गेला. स्मोक ना, फ्लेम उजो पेट्टालो. फ्लेम पेट्टल. ओके.